काणी मनजात बरयणार कॅथरीन रॉड्रिगस काटपाडी, सादर करता रनिटा पायस काकळ ओमान. मनजात. पप्पा, तू मात्र म्हज्या ह्या समस्यांक परिहार दिताय म्हणली म्हजी पातयणी. तू म्हाका कुमो करताय मू? सांग रे रोहन, तुका म्हज्या लागीं सांगूंक कित्या भिरांत? रोहन आपली भोगणां म्हज्या लागीं सांगूनच गेलो. उलयतना ताचो ताळो भरून येतालो. तो रडता तशें बगलें. ताची उतरां आयकतना हांव उडोवन पडलो. लगभग 20 मिनटां ताची भोगणां म्हज्या लागीं उसरून सांगले उपरांत ताका थोडें समाधान भोगलें आशियेत. ताणें दीर्घ स्वास सोडिल्लो आयकून हांवें मौन मोडलें. तूं खंत कर नाका. हांकां हांवूच पूत शिकयतां. तूं तटस्थ राव. म्हजे लागीं उलयल्लो विशय भायर घालिनाका. ताका धैर्य दिवन हांव मोबायल बंद करून बगलेक दवरलें. म्हज्या घरांत अशें घडटा गे. म्हजें बायल इतलें मुखार गेलां गे. सवालांचो भरो माथ्यार बसलो. हे दोळ पर्यंत कसलीय निर्धार घेवचे आदीं म्हज्या लागीं सांगून उपरांत मेड काडटलें तर. इतलो व्हड निर्धार म्हाका कळय नासतना ताणें खबरेविणे कसो घेतलो? चिंतून चिंतून म्हजी तकली पाड विरार जाली तरी परिहार दिसूंक ना. उदकांत आसच्या मासलेची वाट तरी सोदयेत, पूण स्त्रियेच्या चिंतनाची वाट सोदूंक असाध्य म्हणली सांगणी म्हाका पयले फावटी सत म्हूण भोगूंक लागली. ती कितेंय मुखार वचूं दी, पूण हांव मात्र हें जावं खंडीत सोडचो ना. हांव मोतींत निश्चय करून जाल्लो. म्हज्या घरांत म्हाका कळीत नातले बरी असलें अन्नाडपण जाता. सगळो गांवच म्हाका मानता. म्हज्या उतरांक खालतीमान घालता. येदोळ ह्या घरच्या मर्यादेक ती भो लागूंक ना. असलें अन्नाडपण म्हज्या घरांतच घडटा तर हांवें हेरांक बूत सांगूंक नैतीक हक्क म्हाका आसा? म्हाका सगळी रात न्हीद पडली ना. घडये घडये उठून बसून मोतीन चिन्नां आठवून हांव रात पाशर केली. मध्यान राती बायलेक जाग जाताना हांव न्हिदोंक ना तें तिका कळलें. कितें हा? तूं न्हिदनाय गे कितें? तूं कशेंय न्हिदनाय आनी म्हाकाय न्हिदूंक सोडिनाय. सगळी रात लायट घालताय काडताय. कितें जालें? जावचें? तूं न्हिदे. तुका कांय रगलें नात. बरो विशय कर. इतलें सांगून धड्ड करून दार घालून भायर येवन बसलो तरी जाव्यान उक्त्यो केल्ल्यो घाई विशय घेवंक सोडिना जालो. सकाळीं उठतना कालचें तें रुदान जिवांत हाडटा चिकां पुटोवंक लागलें. मोग इतलोय गुंडायसो गी. हो कसलो विळाप. घरा मुखारच विळाप आयकतना अस्वस्थ जाल्ल्या मोतींत भिरांतेची जगलन मारता अशें बगलें. रात सगळी सारकी न्हीद नासतना जिवाक उल्हास नातलो. आळशी कुडींत अस्कत काय भोगतना तें रडणें आनीक सड जातलें. रडण्या फाटलें घडीत कळीत आसलो हांव प्रेक्षक जावन पळयते रावलो. पेपर दारार आसले. कित्याक गी आजकाल खबरो आडूक मारतल्यो. एकामेका मासां खावची, मान मर्याद वाऱ्यार घालची घडितां कित्याक घडटात तें कळना. आपलो स्वंत फायदो पळोवच्या ह्या आंगालापी मनशांचे वद्द वरांट पळयतना असलें आणवेपण कशें आयलें म्हणलें सवाल दसतालें. फाटल्या दिसांनी राजकीय खबरो वाचून कांटाळो आयिल्लो देखून मुखलीं पानां तुर्तान परतयलीं. कोण मेला? वळख आशिल्ल्या कोणाची तस्वीर ह्या पानार नातिल्ली पळोवन हांवें समाधानाचो स्वास सोडलो. पूण मुखलें पान पळयतना दाट अक्षरांनी छापली ती खबर वाचून हांव ताटक्क जालो. भुंयक पडून थोड्याच वरां भितर आवयच्या मेळ्या रक्ता बराबर वस्तुरांत गुट लावन बस स्टँडा लागशिल्ल्या काक्सा लागीं दवरलें तें बाळशें.
ताचें तें रडणें आयकून लागीं पावुल्ल्या भिकाऱ्यान घाल्ली बोबाट आयकून खिणान थंयसर लोकांची खेटूब जाल्ली. तें बाळशें आपणाक ह्या संवसारी हाडून सांडून गेल्ल्या आवयक चिंतून रडता, वा भुकेक लागून रडता, वा आपणाक हे गतीर जल्मूंक कारण जाल्ल्या रसनाराक उलो मारून रडता, तें थंयसर आशिल्ल्यांक समजलें ना. सक्टांनी सांगाता मेळोन त्या बाळशाक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कुमकेन बचाव केले. आपल्या कुशींत 9 म्हयने वावोवन त्या आवयन आपल्या बाळशाक आपले ह्या गतीर कित्याक सांडला? कसली दारुणाय तिच्या काळजाची. मनीस कित्याक भोगनातलो जावंक पावला. आमी परत आदले परी रान मनजाती सारकी क्रूर जावचे वाटेर आसा. चिंतनासा गोरांत बुडतना म्हज्या हातांतलें पेपर सकला गळ्ळें म्हाका कळ्ळें ना. उठोन एक भोवाडो काडया म्हणून बगतना हांव घरा भायर पावलों. मेटां काडटना म्हजें चिंतना मात्र गोंदळ्यान सामडून म्हाका नकलां करताशें भोगलें. मासले मार्केटीच्या सामकार वतना म्हजी दिश्ट एक थैलीक पारोत करच्या 3 सुण्यांचेर कंसली. ती थैली म्हज्या वांट्याची म्हणल्या जिद्दाक पडल्या त्या सुण्यांक घडयेन एका झाडूमालेन फातर मारून पयस तोंडयलें. ती थैली विंचूंक बागवालो तो एकाच साण उबो जालो. थैल्यान कितें आसा म्हणून सुटोन पळयतना भितर आशिल्लें तें भायर पडलें. हांव सवकास थंयसर पावलों. जीव नातलो, सादारण विश्वे जावन आयिल्लो गर्भ निर्जीव जावन त्या थैले भितर आशिल्लें पळोवन हांव शर्मेलो. म्हजी आनी झाडूमालीची दिश्ट एकामेकाचेर बदलली तरी आमचे मदें उलोवणें सरलें ना. खिणान लोक कुडसालो आनी ताच्या बराबर माध्यमां हांवें भियान मौन पोवन सांबाळलें. परत 3 सवालां मोती पडदार उदो नाशिल्लीं. त्या आवयन कुडीची कुशालय भोगून आतां भुरग्याची जबाबदारी नाका म्हणून आपल्या भुरग्याक सांडलां. तें पिंपऱ्या नैतीक सालीक लागून जल्माल्लें. त्या मासूम जिवाक नास करचें तें धैर्य हांवें कित्याक तरी घेतलें. कुडीची कुशालाय भोगीचे पूण बास्कळ स्त्री म्हणलें बिरूद येतना खबरे विणे कान उडयल्यार सगळें सारकें. भोगल्ल्या कुशालयाचें इनाम कचऱ्या डब्यांनी उडयतना आवय पण जागे जायना. मनशा थंय आसली दारुणाय कित्याक? ती आदली मोवाळायाची जर सुकून गेल्या. म्हज्या लागीं सवालां आशिल्लीं शिवाय जापी नातली. तें निर्जीव पिंपरें म्हाका सवाल घालता अशें भोगलें. व्हड व्हड उतरांनी भाशणां दिवच्या तुजे ती म्हज्या सवालाक जाप दिवची तांक आसा म्हणलें सवाल तें म्हाका उडोवन आसा म्हूण भोगतना हांवें पाटी मेटां काडलीं. मनशाच्या ह्या बेविश्वासी आनी खोट्या सालींक कितें करयेत म्हणल्या विशीं गोंदळा भरीत चिंतना आटावन पाटी घरा येतना परत तेंच रडणें कानाक पडतना शेजारा वचून खबर दिली. दया करून हो समस्यो परिहार कर म्हणून तांकां सांगलें. तांकां येदोळ ही खबर पावूंक ना. तांचें वर्तन पळोवन कितें सांगचें म्हणून कळनासतना हांव पाटी परतलों. हांवें पळयिल्लें तें दृश्य परत म्हज्या मोतेंत उदेलें. त्या थैले भितर आसचें आपणाचें खाण म्हणून राखून आसची ती सुणी. दिसपडत्या ग्रासा खातीर हेरांनी उडयल्लें मेळें काडूंक नितळाय सांबाळचो तो झाडू माली. ताचें तें सवाल म्हाका अजून दोसूंक लागलें. ದಣಿಯರೆ ಏನು ಕಾಲ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕಾಣದ ಈ ಮುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳ ತಪ್ಪೇನು? हाच्या सवालाक जबाब दिवची सकत म्हाका नातिल्ली देखून हांव जीव आसून मोनो जालो. घरा पावटी पावतना गेटी मुखार उबी आसच्या बायलेक आनी धुवेक पळोवन हांव मातसो रागार जालो. हातीन बॅग घेवन खंयसर वचूंक तयार जाल्लीं ती म्हाका पळोवन तटक्क जालीं. हांवें दोळ्यांनीच विचार करतना हें काराक राखता. कार खंय? पोंडेक वचूंक आसा गी.
म्हजे सवाल तिकसाणेचें म्हणलें तांकां येदोळसो समजलें. पप्पा, तूं मात्र म्हज्या समस्याक परिहार दिवंक शकताय. म्हाका म्हजें बाळ जाय, ताका हांव पोसतां. तुमच्या दुयेक दया कर आनी समजया पप्पा. तें ताच्याच कुशेचें करता, पूण म्हाका म्हज्या बाळाक नास करूंक मोन ना. रोहनान काल फोनार सांगलें म्हाका परत उगडासाक आयलें. तर आतां आवय दुबायची सवारी ह्यास खोट्या करणे खातीर म्हणलें म्हाका स्पश्ट जालें. कितें दुयेंसांक आतां तुजोय भेजो आडाव दवरलाय गे? हांवें बायलेक सवाल केलें. पप्पा, तूं मम्मीक उलयनाका. म्हाका आसलें एक पुरो, आनी एक वजें ओंक नाका. शाब्बास म्हजें तुवें, तुज्या आवयपणाक हांव चेंपें उखलतां. आवयपण म्हणल्यार त्या मोलादीक गौरवाक अपमान करूंक भायर सरल्या तुका सन्मान करीचें. कितें म्हणलें तुवें? म्हाका आसलीं एक पुरो, तीं तुका वजें जायत ताकाय लागाड काड. तुज्या जाणटी कायेक हांव मेस्वलों गो. जर आज तुवें चिंचे परी हांवें थोड्या वर्सां आदीं आमकां एकच पुरो म्हणून लेखलें जाल्यार तूं खंय आसतें? म्हज्या 40 वर्सांच्या प्रायर जल्मल्लें तुका तुज्या आवयच्या गर्भात तावन व्हड जाता पर्यंत तळतार दवरून वागयलें तें तूं विसरालें गी. तुजे खातीर हांवें भोगल्ले आटे विटे कश्ट, मोतीची इजा आनी खर्चिल्लो दुडू कितलो म्हणून तुज्या आवय लागीं विसार. ताकाय आतां तो उडास विसरून गेलो आसतलो. ती आतां तुजे बराबर अंतराळाची नक्तिरां काडूंक निसण सोडूंक भायर सरलां. ताका कसो उडास येत? हांव दीर्घ स्वास सोडलो. पप्पा, तें सगळें पुराण नाका. म्हाका एक भुरगें पुरो, आनी एक भुरग्याक पोसूंक तुजो जावय कांय गल्फाचो शेक न्ही. नाका गो, भुरग्यांक पोसूंक कश्ट तर आसले एकल्याकी लागाड काड. उपरांत तुका कणकरची गरज ना. छी तुज्या जल्माक. तुज्या आंगार एक तरी आवयपणाची निशाणी आसा? तूं एक काजारी बायल म्हणून दाखोवंक कांय तरी भायलो गुर्त आसा? तूं काजारी म्हणून पातयेवंक म्हाकाच कश्ट मारतात. ताच्या शिवाय 5 वर्साचें एक भुरगें आसा. तुजो पती परगांवांत हिवांत रूख जाता आनी दावेंत तोवता म्हणलें बग्गाप सैत तुका ना. तुजें नेसाण आनी 8 नेट पळय. तुवें काजार जावन 8 वर्सां जालीं, तरी एक बऱ्या पतिणेचें वा खऱ्या आवयचें रूपणें तुजें तें आसाय? तुजी सोबाय सासणाची म्हूण चिंताय? सोबाय उरोंक सोदची तर फुलोनियोच्या दिनस चिरमुटून गेल्ल्या बोंग्या सारकें तूं जातलें. सोबाय उरोवच्याक भुरग्याचें देणें आडायशी तर तूं जळोन वेतालें. उडास दवर. हांव कित्याक असोय भावूक जाला म्हणून म्हाकाच कळ्ळें ना. पप्पा, तूं म्हजो जल्म दिल्लो बापय देखून तुवें दळुलेलें सगळें आयकून मौन रावलीं. पूण तूं तुज्या अधिकाराचो हंत मिक्कोन आसाय. दोळ्यान बोटां घालून उलयनाका. म्हज्यान हें सोसूंक जावचें ना. हांव काजार जाल्ल्या दिसाच तुजे बंदाडतान सुटल्या म्हणून उगडास दवर. म्हाका बरें दिसता तें हांव करतां. ती तुज्या दुडवान न्ही, म्हज्या घोवाच्या कुस्तार करता. कळ्ळें मो? हांव हेंच आयकूंक राको नासलो. तूं काजारी देखून म्हजें तुवें आयकूंची गरज ना तरी तुज्या घोवाचें तुवें आयकूंकूच आसा. त्या तुज्या घोवान तुमचें दायज जावच्या भुरग्याक सांबाळ म्हणून पोरां दितना पयशिल्ल्या परगांवांतावन 8 दोस मागतना ताणें सांगचें तुज्या कानाक नाटूंक ना? इतली प्राय जाल्यारय म्हज्या बायलेकच हे विशीं समजणें ना म्हणटना तुका कशें समजतलें? तुमी दोळे आसून कुर्डी जावन पोंतात. पयले तुमचे दोळे उगडा आनी काडिल्लें मेट पाटी काडा. ना, म्हाका हो अनिश्ट किडो नाका. म्हजी धूव धारून जालें. तुका कितें सायबा? तेंच नाका म्हणटाना तुजें कित्याक हट? कितें म्हणलें? पयले फावटी हांवें तांचेर हात उबारचें धैर्य घेतलें.
दोगांय म्हजे मार सुकोवन घेवच्यान चलवतना येदोळपर्यंत घरच्या बागलार रावून हो नाटक पळोवन आसलें म्हजें नात धांवून आयलें. आबू, मारी नाका आबू, नाका. ताचें नितळ मनाचें रडणें म्हज्या कानाक आपटतना म्हजो हात थांबलो आनी राग देंवल्लो. आयचें धैर्य जर थोड्या वर्सां आदीं दाखयल्लें तर. बायलेक आनी धुवेक हातान धरून मुखल्या घरा काल मातयेक पायिल्ल्या त्या मनजतीच्या फोंडासरशी वोंडवेलें. कितें देखता हांव, मनशांनी कीळ म्हणून ससारायेन लेखची ती मनजात त्या फोंडांत निकिपिल्ल्या आपल्या पिला खातीर तुका गळोवन आसलें. काल तावन आज पर्यंत ह्या वय मनजात थंय तावन हल्ली ना. काल तावन तिणें उदक जावं खाण जावन सेविल्लें ना. आपलें पील पाटी येत म्हणल्या बरोवशान ती राखून आसा. आपलें आवयपण परत जिवें जायत म्हणल्या बरोवशान. बायलेक आनी धुवेक थंयसर सोडून हांव पाटीं घराशी मेटा काडूंक लागलो. मनीस मनजाती प्रास चड मोवाळाय असो जायत म्हणल्या बरोवशान.